Speaker, sir, I would like to take LEQ number 2B, status B. of Grah Aadhaar and Ladli Lakshmi application. Speaker, sir, answers as per the answer provided on the. Speaker, sir, सगळ्यांक पयलीं I would like to appreciate our government for launching both this scheme, Grah Aadhaar and Ladli Lakshmi. आणि जी 2012 जेन्ना आमचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर भाईन जेन्ना ही लॉन्च केलेली स्कीम आणि ती आयज पर्यंत आमच्या प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्या अंडर ही चालू आसा कित्याक हेजो फायदो कितलेशे लाखाचे बायलांक जी आमची गोंयची बायलां आसा तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटा. आयज ग्रह आधार आनी लागली लक्ष्मी जी स्कीम हेजो जो फायदो आख्ख्या गोंयच्या बायलांक जावपाक लागलेलो आसा कित्याक आमकां खरेंच खबर आसा कितें जेंकां घरान खुबशे त्रास आसता आनी ह्या पयशांचेर ते आपले घर चलयता. बट आयज खंय तरी सांगपाक सोदता स्पिकर सर कित्याक खुबशी केसीस आसा ज्या बायलांक आजून पर्यंत हेजो बेनिफीट मेळलो ना आनी ती केसीस पेंडींग आसा. स्पिकर सर, in my LAQ, I had specially asked for detail of pending Grah Aadhaar application from Murmagaon constituency. But खंय तरी म्हाका आख्ख्या मुर्मगांव तालुकाचो डेटा मेळलो आसा. But no problem. It has been noticed that most of the cases of Grah Aadhaar are marked to committee since very long time, more than 5 years. And most of the pending cases is due to no marriage certificate. However, birth certificate of the child it has set. Speaker sir, सगळ्यांक पयली क्वेश्चन म्हाजो असो आसा, may I ask the Honorable Minister for Women and Child Development whether the department intend to clear such pending cases for sanctioning which are marked to the committee. If so, by when they will be sanctioned? स्पीकर सर, ऑलरेडी प्रश्न येतकूच आम्ही दोनदा आतांच विचारतलो बाब संकल्प आमोणकराक ऑनरेबल MLA मार्मगोवा त्यांची ऑलरेडी डिटेल आम्ही ऑलरेडी प्रोवायड केल्ले आसा आनी तेंचे थोडे एप्लिकेशनां तेंचे स्पेसिफिकली कितें तरी तांकां दिसता की खंय तरी कांय गोश्टी खातीर जर तुमकां दिसता की इट हॅज नॉट बीन टेकन अप. आय हॅव गॉट द स्टॅटिस्टिक्स तुमचे जे पेंडींग एप्लिकेशन्स आसात तरी बी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बेगीन कमिटीची मिटींग आपूण तुमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे कितें आसा तें क्लियर करपाक. आनी जेन्ना आमी विशय मांडटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन आमकां ते फंड त्या तरेन आमकां पावले वयता आनी आमी त्यो केसीस आमी फुडें व्हरता. जशें आमकां फंड अवेलेबिलिटी जाता त्या तरेन आमी मागीर मिटींग आपूण वी वील मेक श्युअर दॅट आय वील मेक श्युअर दॅट आय गिव अ रिटन अपडेट इन द नेक्स्ट डे ऑर टू. क्वेश्चन्स विचारला हे डेटा म्हाजे कडेन जे आसा ते पयलींचे कितले ते आयजचे दिसा जे आमचे रेकॉर्डा प्रमाणे टोटल एप्लिकेशन पेंडींग फॉर कंप्लायन्स 81, टोटल एलिजिबिलिटी व्हेरिफिकेशन 34, टोटल एप्लिकेशन मार्क टू द कमिटी 185. ह्यो सगळे गोष्टी टोटल एप्लिकेशन क्लोज ड्यू टू नॉन कम्प्लायन्स 135. तरी बी तुमकां ह्या 135तले तुमकां जर कितें स्पेसिफिकेशन आहा कोणाचें कितें खरेंच कितें दिसता तुमकां आय हॅव टू रीलूक एट इट, वी कॅन पुट इट टू द कमिटी वन्स अगेन टू सी दॅट वी डू जस्टीस टू दॅट पर्सन एंड इन केस फ्रॉम आवर सायड ऑल्सो देर सम ओवरलुकिंग वील टेक इट फॉरवर्ड. स्पीकर सर, मुद्दम आमच्या मंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक सोदता. इन वन क्वेश्चन आय हॅड आस्क्ड अबाउट द एजन्सी which are doing the survey, the assessment of Grah Aadhaar application. I have been told that the jail and the respective women and child development blocks are conducting such survey. Speaker sir, मुद्दाम आमच्या मंत्र्याच्या नजरेन हाडपाक सोदता एक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची केस. I have come across one application from my constituency who was sanctioned Grah Aadhaar as per the sanction order issued on September 2023, sir. सर ही तेजी सँक्शन ऑर्डर आसा स्पिकर सर, जी ताका सँक्शन ऑलरेडी ग्रह आधार जाल्लेली September 2023. शी वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट फॉर व्हेरिफिकेशन एट ICDS ऑफिस वास्को which she did, and after she received money for next 3 months up to January 2024 and then it was stopped. स्पिकर सर, मुद्दाम हो विशय एक इम्पॉर्टंट नजरेक हाडपाक सोदता. when the money was not received for the 3 months, she inquired at the jail counter and Women and Child Development Panjim, and she was shocked to know that there is a remark saying beneficiary expired. As Speaker sir, हो एक आमकां एक इन्सिडंट असो मेळ्ळो आसा कितें तेजेर 3 म्हयने ताका पयशे येयले आनी जेन्ना स्टॉप जाले, जेन्ना ते गेले आनी चवकशी केली जाल्यार ताका बेनिफिशरी एक्सपायर्ड. Later on, she was told at the office of Department of Women and Child to write an application for resumption of benefit along with income certificate, Aadhaar card, bank account, life certificate, etc. Speaker sir, application दिल्लेले आसा
ऑलरेडी तेणें जे तांकां सांगलें आसा बट आयज पर्यंत ताका ते पयशे येयना स्पिकर सर. हांव मुद्दम मंत्र्याक सांगपाक सोदता की हेजेर मातशें लक्ष घालून ही एक जेन्युइन केस आसा स्पिकर सर, हेजेर मातशें स्पिकर सर, हांव आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीनी जर कितें तशें आमचे डिपार्टमेंट आमकां जे सर्वे जेल करता कदाचित सर्वेन कितें जर चुकलां हांव ते ताबडतोब रेक्टिफाय करपाक आमी डायरेक्शन आमी दिता. परत एकदां कितें आसता एजन्सी जेन्ना सर्वे करता कॉम्प्रिहेन्सीव अशी सर्वे करता तेन्ना चुका घडूं शकता. तुमची जी केस आसा हांव तुमकां हे असेंब्ली सेशन पयलींच हांव जेला कडेन तुमचे कडेन आनी डिपार्टमेंट कडेन मिटींग घेवन ते जाग्यार घालपाचो आमी ताबडतोब प्रयत्न करतात. जर चूक जाल्यार तिका आमचे कडल्यान आमी ऑपोलॉजेटीक फॉर दीस समटायम्स इन सिस्टमिकली एरर्स अकर. पण प्रत्येक MLA हांव मातसो विनंती करूंक सोदता की आपापल्या मतदारसंघात जर कशे अशे ह्या तरेचे गोश्टी जर घडल्यार ते आमचे नजरेक तुमी हाडून दिल्यार आमी ह्या तरेचे खंय खंय चुका जर घडल्या ह्यो चुका आमी ताका लास्टाक हे पयशे सरकार सामान्य जनतेक दिता आनी तेंचे जिवनान खंय तरी वयर सकयल जावं न्हय आनी डिपार्टमेंटान त्या तरेचे आमी वेवस्थीत हेजेर लक्ष घालून बाबा संकल्प आमोणकर वॅलीड ह्या तरेचे हे विशय मांडला हेजेर आमी डिपार्टमेंट लक्ष घालतले आनी आमच्या कडल्यान जर आनी कितें जर लक्ष घालपाक जाय तुमी आमकां सजेस्ट केल्यार एब्सोल्युटली वील एक्सेप्ट इट इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. स्पिकर सर क्वेश्चन Last नंबर question. 2. Speaker sir. Last question. Okay. May I ask, Speaker sir, may I ask the minister, can't the concerned taluka level ICDS be designated to handle such cases of compliances by the applicant or the beneficiary? Also, the department clear such cases in time-bound manner. Speaker sir, कितें जाता हांकां जी तालुका लेवलाचेर आमची ICDS आसा तांकां खंय तरी ती तुमकां पावर दिवची पडटली कित्याक एवरी ताका एप्लिकंटाक आमकां पणजे येवचो पडटा स्पिकर सर आनी एक आनी दोन फावटी न्हू कितलीशी फावटी मारची पडटा तेंच्या एप्लिकेशनाक लागून आनी तरी पासून ती 5-5 वर्सां जाली पेंडींग आसा. स्पिकर सर आमकां गेल्या फावटी मंत्र्यान सांगलेलें जी पेंडींग केसीस आसा जी कमिटीक रिफर केलेली आसा जी 5 वर्सां जालेली आसा तांकां सगळी क्लियर जातली म्हणून. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितलीशी केसीस आसा स्पिकर सर जी अजून पर्यंत पेंडींग उरलेली आसा. 5 वर्सां न्हू स्पिकर सर एक केसीक आनी 12 वर्सां जाली. हांव इतलो फॉलोअप करता तेजी जो म्हाका डिटेल हांगा दिल्लो आसा स्पिकर सर ते सगळ्यो कमिटीक रिफर जाल्लेले आसा. तेजेर सगळ्यांचेर एकूच रिमार्क घातलेलो आसा नो मॅरेज सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट अटॅच. स्पिकर सर आम्हीच डिसिजन घेतलेले आसा जांकां मॅरेज सर्टिफिकेट ना तांकां बर्थ सर्टिफिकेट तेज्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट लावची 2012च्या पयलींची. सो ती सुद्दां लावन सगळी दिल्लेली आसा आनी एक म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती सगळ्यांक धाकटी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आख्ख्या गोंयांत 20,000 वोटर्स आसा आनी तेज्या भितर म्हाजी अरावंड 200 एप्लिकेशनां पेंडींग आसा कमिटी कडेन. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मुर्मुगांव प्लीज सर हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन ही क्लियर करून घेवची. स्पिकर सर हांव MLA हावजान अश्युरन्स दिता की कमिटीक हांव मिटींग आतांच ह्या सेशन आसतना आपोवंक लायता आनी वन टायम मुख्यमंत्रीन सांगला की वन टायम रिलॅक्सेशन खंय दिवंक जाय ते दिवपाक आनी ह्या तरेचे गोश्टी कितें कित्याक तुमचे पयलीं हांव स्पेसिफिकली कमिटीचे मिटींग एड्रेस करपाक लायता फुडल्या आठवड्यान मिटींग आपूण हाडून आनी जितकी आमी क्लियर करूं शकता गरज पडल्यार तेजे पयलीं तुमचे कडेन मिटींग घेवन तुमचे ह्या तरेचे स्पेसिफीक केसीस जे खंयचे आसा तुमी आतां उल्लेख केले की एका महिलाचे 12 वर्साचे केसीस जाल्या पण आतां मुख्यमंत्री कडेन हांव ते चर्चा करतलो की हे वन टायम रिलॅक्सेशन दिवन ह्या तरेचे केसीस आमकां अप्रूव करपाक काय हरकत ना. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची मिटींग आमी आतांच घेवया येता त्या विकान आनी त्याच विकान आमी मिटींग कमिटीची घेवपाक लावया. मार्मुगांव केसीस जे कितें आसा ते आमी जाग्यार आमी घालुया.